देवाचें शुभ वर्तमान। ते वचना फुडें जुजेक सपनान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव। तर हेरोद बालकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा। जुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो, आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो। इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान बागनारा उदेशी सांगलेलें उतर पालचे खातीर हें घडलें। शाणांनी आपल्याक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेल्यांत आनी सरभोंवती आसलेल्या गांवांनी शाण्या कडेन विचारून घेतल्या कालाच्या हिशोबा प्रमाणें 2 वर्साच्या वो उण्या पिरायेच्या बालकांक मारूंक उडयले। तेन्ना जेरेमियास बागनारा उदेशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें। रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप। राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली। देवाचें उतर हें।